ओल्ड गोवा पंचायतीन प्रादेशीक आराखडो 2021 विरोध करपी ठराव संमत केलो. प्रादेशीक आराखड्यांचेर चर्चा करपाक पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपयली. ग्रामसभेत लोकांनी प्रादेशीक आराखड्याक विरोध केलो. लोकांक आनी पंचायतीक विश्वासात घेनासतना आराखडो तयार केला. सरकाराक प्रादेशीक आराखडो चालीक लावपाचो आसा जाल्यार पयलीं लोकांच्यो आनी पंचायतीच्यो सुचोवण्यो आयकून घेवच्यो पडटल्यो म्हूण पंचायत आनी लोकांचो आर्ग्युमेंट. A special Gram Sabha was called today, but all those who were present, seeing that not a single change was there in the regional plan, had outrightly rejected. A special request was made to the secretary to take the minutes and to pass a resolution that we are all rejecting the plan. Like width of the roads are shown too much. Some houses are not shown. Monuments, heritage monuments are not shown. So we had like that time we had written letter to the TCB and the Panchayat also. We had brought them to in the notice, but they had not done it in this plan. Special Gram Sabha मी call केली regarding regional plan 2021 आणि आम्ही तो ग्राम सभेन लोकां फुडल्यान प्लेस केल्लो की हेजेर सजेशन आनी ऑब्जेक्शन घेवपाक लागून ग्राम सभा मेंबर्सांनी बरें हेल्दी डिस्कशन जालें. हेल्दी डिस्कशनान लास्ट मागीर युनॅनिमसली एक रेजोल्यूशन पास केलें की टोटल जो रिजनल प्लॅन आसा ताका आमी ऑपोज करता. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना म्हणजे ग्रामसभा मेंबर्सांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा. आमच्या हांगासर येवन हेजेर सजेशन ऑब्जेक्शन हांगासर येवन मागीर प्रिपेर करचो. पयले मॅचीत इस्ट बंगालाकडच्यान मार खाल्ले स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक आय लिगांत आयतारा पदार्पण करपी DSK शिवाजी एन्साक तोंड दिवचें पडटलें. ही मॅच फातोडेच्या नेहरू स्टेडियमार जातली. स्पोर्टिंगाचो कोच मॅथ्यू कोस्ता आनी DSKचो कोच डेरिक परेरान शेनवारा प्री मॅच कॉन्फरन्स घेतले. Yeah, definitely. After that defeat, any team would like to bounce back, and we are not the. We are the same thing here. After the last defeat, we have worked on our weaknesses, and then really want to go out all out tomorrow. David, two signings, Radu and Denson, both defensive-minded players. Do you think that is where we need reinforcement? If you look at our last match, yes, definitely. So that was our main thing, like just packing the defense line. What about the injury update? Victor is still on the injury list, but Roland is recovered and will be there tomorrow for us. We have to focus more on our game. Try to get our combination going since we are a new team, and we have got some very good youngsters filtered from this, the existing list, and we have got some experienced players. So who have just joined in. Some have joined just a week back, and some have joined about 10 days earlier. So it will take some time for us to gel as a team, but we have a good side, and for sure we'll get better and better as we get into the league. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. 2016 वर्सा गोंय स्वच्छ करून स्वच्छ राज्यांच्या वळेरेन गोंय पयले आसपाक जाय. राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली. फोंड्या स्वच्छ भारत मोहिमेक सुरवात करूंक राज्यपाल गेल्ली. आप लोगों के बिहाफ पर एक शपथ लिया है, एक प्रण किया है कि 2016 में हम सब लोग मिलकर ऐसी सफाई करेंगे, गोवा को इससे साफ बनाएंगे कि देश में जब अगले 2 अक्टूबर को ये समीक्षा होगी कौन राज्य सफाई में नंबर 1 है, वो गोवा होगा. कोंकणी भाषा मंडळाची पेटूल कार्यावळ आयतारा मडगांवां रवींद्र भवनात जातली. कार्यावळीक भुरग्यां खातीर काणयांची पुस्तकां आनी शाणी मस्ती 3 ह्या सीडीचे विमोचन जातले. आयतार दिसाक 17 जानेवारीक आमचो एक बरोच व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आसा पेटूल ह्या नांवान. आमी त्या दिसाक खुबशें साहित्य बाल साहित्य उजवाडाक हाडटले आनी तशेंच शैक्षणीक मळार ज्यो गरजेच्यो सुविधा जाय आशिल्ल्यो त्यो साहित्यीक आनी बाकीच्यो तरेच्यो आमी उजवाडाक हाडटले. नुवेच्या कार्मेल कॉलेजीन गोवा कॅन आनी मडगांव ट्रॅफिक पुलिसांक घेवन रस्तो सुरक्षा कार्यावळ दवरिल्ली. हेल्मेट घालप आनी सीट बेल्ट घालपा विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यावळ जाली. From 1st January to 10 January, there have been 12 deaths on the road,
And today we have seen many of the people are either driving without seat belt, they are driving without helmets, or they have not put the strap or the helmet. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.